आशीर्वाद मोगाचनो भोव जिवितान गरजेचो मस्तपटी हांव तूं जायते मागता म्हाका एक बरी व्हंकल दी म्हाका एक बरो नवरो दी म्हाका एक बरी भुरगीं दिया म्हाका आस्त दी म्हाका स्थानमान दी म्हाका गौरव दी म्हाका भलायकी दी अशें पट्टी आमची मस्त लांब येता तरी पूण सगळ्याचे की चड म्हत्वाचें जावन आसा हांवें आनी तुवें आशिर्वादीत जावचें इस्रायलीकार थोडेशे आसले जाल्यार खंयसर ते गेले पळयत पुस्तक म्हणटा पुरा झुजांनी ते जिखूनच आयले कित्याक म्हळ्यार थंयसर आशिल्लें त्या इस्रायलीकाराचेर आशिल्लें आशिर्वाद तें मस्तपटी आशिर्वादीत व्यक्तीक लोक मानून घेना जावंक पुरो खंयसर की तो एक रिजेक्टेड मनीस जावन आसता तरी पूण सर्वेस्पराचे आशिर्वाद त्या मनशाचेर आशिल्ल्या वरवीं तो ताच्या जिवितान मस्त वयर येता आमकां आशिर्वादीत जावन आसल्यार आमचेर कोणी शिराप समेत घालूंक जायना शिराप घाल्यारय आमकां कांय लागना कित्याक आशिर्वाद आमचे थंय आसता जर तर हांव एका आशिर्वादाच्या व्यक्ती लागीं रावन जाल्यार हांवूय आशिर्वादीत जाता त्या देखून हांवें तुवें सांगचें जेजूच्या सांगातपणांत आमी जिया कित्याक जेजू आशिर्वादीत आनी त्या देखून ताज्या सांगातपणार जियेत आसतना आमी आशिर्वादीत जाता अर्थ करा केदाळा एक आशिर्वादीत व्यक्ती आसा जाल्यार थंयसर बरेंचें पुरो आशिर्वादीत जातात मस्तपटी आमी सांगता हें भुरगें जल्मल्या उपरांत म्हाका भारी बरें जालें कित्याक तें भुरगें आशिर्वादीत आनी त्या देखून आमचें कुटुंब सगळें आशिर्वादीत जालें थिंग चेडूं आमच्या घरा पांय दवरल्या उपरांत आमचें घर मस्त अभिवृद्धी जालें त्या चल्या लागीं म्हाका एक इश्टागत त्या चलये लागीं म्हाका इश्टागत जाल्या उपरांत म्हजें जिवन मस्त आशिर्वाद जालें सांगातपण आशिर्वाद असो व्यक्ती सांगातपण आसल्यारय ती व्यक्ती मोगाचें न्हू आशिर्वादीत जातात कशें आशिर्वादीत जावचें एक हांव तूं जाणा मोगाचें न्हू मागण्याद्वारी देवाचे आशिर्वाद हांव तूं जोडून घेता आमी सोम्या लागीं धिम्यांनी पडून मागता आसतना सक्रामेंताक आमकां आराधन करता आसतना सगळ्यांचें काळीजांनी मौन दिवन स्वाश्टांग नमस्कार करना देवाक हांव कशें आमी देवाक समर्पितना सर्वेस्पराचे आशिर्वाद आमचेर वळटा आशिर्वादीत व्यक्ती न्हू तुमी सर्गारा सोडा आज सर्वेस्परा देवा लागीं मागया सर्वेस्परा म्हाका आशिर्वादीत कर म्हाकाय दान धर्म करूंक बरें मन बरें काळीज म्हजें तें रस म्हजें तें एक तुजें तें आशिर्वादाचें अभिशेकपण म्हजेर वत आज हांव तूं मुकलो वेळ मागता आसतना देवा लागीं दीनपणी मागया एकच सोमिया हांव तुजे लागीं मागता म्हाका सोमिया तूं आशिर्वादीत कर म्हाका तूं आशिर्वादीत कर म्हणून आमी दीनपणी सर्वेस्परा लागीं मागया गुपित मुझा देवा तुका नमस्कार उंड्या रूपा तुनी आसाय आलतारा काळी मोचे सकले तुका कार साता की
कित्याकनेया तुका सगळे सलभता काळीज मोचे सगळे तुका कालसाता कित्याकनेया तुका सगळे सवता देखून आपोल साको पार्को कसनो सो एकच उतरां तुझ्या भावातीत मोसो देव सांगता तेस भक्तीन मानता हे सताचे उतर सतस्म मानता देव सांगता तेस भक्तीन मानता हे सताचे उतर सतस्मरण मानता कुर्सार लिपो ये हस्ते देव पो हांगा लिपयता ते तुझे मुनशापो देव सांगता तेस भक्तीन मानता हे सताचे उतर मागलेस मागता पूण हांव दोनी सता पातयेन उसता आनी दुखेस सोरा मागलेस मागता गुपीत म्हज्या देवा तुका नमस्कार पुण्या रुपार आसाई तुया अल्तरार भाव भयणीनो कितली अपुरबायची ती उतरां आमचो जेजू कोरोसू या उंड्या रुपार या अल्तरार आमकां हर एकल्या की तो भेटोंक आयला आमच्या सांगात तो उलोवंक आयला आमकां तो आयकूंक आयला ह्या प्रसन्न घडये सोम्याचें हाजरपण आमी अनुभव करया सोमयान म्हणली उतरां हांव आसतलों तुमचे सवें संवसाराच्या अखेर पर्यंत हांव तुमचे सवें आसतलों संवसाराच्या अखेर पर्यंत सोमी आसा आमच्या हर एका कामांत आमच्या हर एका योजनांत आमच्या दिसपडत्या जिविताच्या हर एका घडितांनी जेजू आमचे सवें आसा ह्या वेळार प्रसन्न जावन विशेष जावन ह्या येवकारिस्तांत
खरोच जेजू हांगासर हजर आसा. हे सत बावर्तान बरबशान आमी पात येवया. रोमाकारांक बरयलेल्या पत्रांत 5व्या अध्यायांत 5व्या वळींत देवाचें उतर म्हणटा, बरवसो आमकां निराश करिना. बरवसो आमकां निराश करिना. सोम्याचेर कोण विश्वासा, सोम्याचेर कोण पात येता, तसो बरवसो निराशी जायना. तो निराशपणान फाटी वचना. जेजू सरशी जायत्या रितीचे व्यक्ती आयले, फातकी आयले, आंगळे पांगळे आयले, पिडेस्त आयले, कोडकार आयले. खंयचोय मनीस निराशपणान फाटी गेलोलो ना. हर एकलो दादोसकायेन फाटी गेलो, बरेंपण आपणावन फाटी गेलो, मोतीक समाधान आपणावन फाटी गेलो. तर जेजू सरशी कोण येता ताच्या जिवितांत निराशपण म्हणलें सासचें ना. निराशपणान आज आमी फाटी वचोंक नाय. भागार नव्या बरवशान फाटी वचोंक आमी हांगासर आयल्या. एम्माउसाच्या त्या वाटेर निराशपणान भरलेले ते शीस जेजूचें हजरपण, जेजूचें सांगातपण, जेजूचो आधार, जेजूची उतरां ताच्या जिवितांत निराशपण चडीत करिना. भागार ताचें निराशपण पयस करता, नव्या बरवशान तो भरता. तर आज आमी ह्या सांजेच्या वेळार बावर्तान बरवशान आमी मागोंक आयल्या. सोम्या लागीं आमचोय बावर्त, आमचो बरवसो सोमी निराशी करचो ना. आमकां हर एकल्याक तो कृपेन भरतलो, आपल्या काकुळतीन तो वेंगतलो, आपल्या आशिर्वादांनी आमकां भरतलो. आमची जबाब आमी तुका वंदिता जेजू आमच्या जिव्या देवा. आमी तुका वंदिता जेजू आमच्या जिव्या देवा. जेजू आमच्या सोम्या आनी देवा. आमी तुका वंदिता जेजू आमच्या जिव्या देवा. जेजू आमच्या सडवणदारा. आमी तुका वंदिता जेजू आमच्या जिव्या देवा. जेजू आमच्या मेस्त्री. आमी तुका वंदिता जिव्या देवा. जेजू आमच्या जिवा. आमी तुका वंदिता जेजू आमच्या जिव्या देवा. जेजू आमच्या मेस्त्री. आमी तुका वंदिता जेजू आमच्या जिव्या देवा. जेजू आमच्या इश्टा आनी बरवशा. आमी तुका वंदिता जेजू आमच्या जिव्या देवा. जेजू आमच्या धैर्या आनी जेजू आमच्या सर्वा. आमी तुका वंदिता जेजू आमच्या जिव्या देवा. जेजू जिवंत देवाच्या पुता. आमी तुका वंदिता जेजू आमच्या जिव्या देवा. जेजू मनशाच्या पुता. आमी तुका वंदिता जेजू आमच्या जिव्या देवा. जेजू महोन्नतच्या पुता. आमी तुका वंदिता जेजू आमच्या जिव्या देवा. जेजू दाविदाच्या पुता. आमी तुका वंदिता जेजू आमच्या जिव्या देवा. जेजू नजरेना. आमी तुका वंदिता जेजू आमच्या जिव्या देवा. जेजू वाट सत आनी जिविता. आमी तुका वंदिता जेजू आमच्या जिव्या देवा. जेजू सर्ग संवसाराच्या राया. आमी तुका वंदिता जेजू आमच्या जिव्या देवा. जेजू बऱ्या गवळ्या. आमी तुका वंदिता जेजू आमच्या जिव्या देवा. जेजू कत्नतले शेळये. आमी तुका वंदिता जेजू आमच्या जिव्या देवा. जेजू सर्गीच्या उंड्या. आमी तुका वंदिता जेजू आमच्या जिव्या देवा. जेजू जिवीत दिवच्या उंड्या. आमी तुका वंदिता जेजू आमच्या जिव्या देवा. जेजू संसाराच्या उजवाडा. आमी तुका वंदिता जेजू आमच्या जिव्या देवा. जेजू सर्गीच्या सैर्या. आमी तुका वंदिता जेजू आमच्या जिव्या देवा. जेजू जिवीत अशे जरी. आमी तुका वंदिता जेजू आमच्या जिव्या देवा. जेजू दैवीक वैजा. आमी तुका वंदिता जेजू आमच्या जिव्या देवा. जेजू अमर जिविता. आमी तुका वंदिता जेजू आमच्या जिव्या देवा. जेजू शांती सागोरा. आमी तुका वंदिता जेजू आमच्या जिव्या देवा. जेजू काकुळतीच्या दर्या.
आम्ही तुका वंदिता जेजू आमच्या जिव्या देवा जेजू मनशाकुळाच्या तारोका आम्ही तुका वंदिता जेजू आमच्या जिव्या देवा जेजू संसाराचे बाचावे आम्ही तुका वंदिता जेजू आमच्या जिव्या देवा थोडो वेळ मौन रवया काळजांतावन जेजूक आमी आराधन स्तुती करया एका गिता मुखांतर सोम्याची आमी स्तुती करया गावन गीत तुंस म्हजो आसरो तुमच्या किताबुकांत माणसंको 22 पेज नंबर So asro tumu sorakonna tumu somowal ish tumu sothe tumu so asro Tumo soratunda Tumo somo pari Tumo sode सगळ्या काळजांता तुका आराधन करता सगळ्या जिवितांत तुझे रूपोळे सोदता सगळ्या सक्तीन तुझी सेवा करता हांगा हांव आसा सगळ्या काळजांता तुका आराधन करता सगळ्या जिवितांत तुझे रूपोळे सोदता सगळ्या सक्ते तुझी सेवा करता हांगा हांव आसा हांगा हांव आसा जेजू हांगा हांव आसा जेजू हांगा हांव आसा जेजू हांगा आसा हांगा हांव आसा जेजू हांगा हांव आसा जेजू हांगा हांव आसा जेजू हांगा हांव आसा तुमो सोगोळी तुमो सोबो सोना तुमो चिगुपिसवा तुमो सोधे तुमो सोगोळी तुमो सोबो सोना तुमो सोगुपिसुआ तुमो सोदेव घट्ट दळण गावया सगळ्या काळजांता तुका आराधन करता सगळ्या जिविता तुझी रूपळ सोदता सगळ्या सत्ते तुझी सेवा करता हांगा वासा
한가와사 예수 한가와사 예수 한가와사 예수 한가와사 한가와사 예수 한가와사 예수 한가와사 예수 한가와사 할렐루야 예수 할렐루야 예수 할렐루야 예수 हालेलुया परत गवया 할렐루야 예수 할렐루야 예수 할렐루야 예수 할렐루야 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 한가와사 예수 한가와사 예수 한가와사 할렐루야 예수 할렐루야 예수 할렐루야 예수 할렐루야 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 Praise you Jesus, thank you Jesus. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Erganduka somia Jesu. Erganduka somia Jesu. Erganduka somia Jesu. Erganduka somia Jesu. Vandanduka somia Jesu. Vandanduka somia Jesu. Stutituka somia Jesu. Stutituka somia Jesu. Mantuka somia Jesu. Mantuka somia Jesu. Hoglaptuka somia Jesu. Hoglaptuka somia Jesu. Hoglaptuka somia Jesu. Hoglaptuka somia Jesu. Stutituka somia Jesu. Stutituka somia Jesu. Hallelujah. 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 Somia kami sangle anga amia sao. Somia chi stuti kuru kami anga sara sao. Somia save raunche kitle वरते भाग आमा सर्वांचे तोपर पर्वताचेर जेजू रूपांतर जालो त्या वेळार शिसांनी सांगले उतरां समया हांगासर रावचें आमी कितलें बरें समया हांगासर रावचें आमी कितलें बरें समयाच्या हजारपणांत रावचें समयाचें मुखामळ पळेवचें समयाचें दर्शन जोडचें कितलें वर्तें भाग आमचें हांगासर जेजू खरोच आसा ताबोर पर्वताचेर रूपांतर जाल्लो जेजू ताचें दर्शन आमकां दिवंक हांगासर हजर आसा कीर्तनगार
117व्या किर्तनांत देवाची स्तुती करन अशें म्हणटा, समेस्त राष्ट्रांनो देवाची स्तुती करा, समेस्त परजांनो ताची महिमा गया, कित्याक आमचे थंय ताचो मोग व्हरतो, ताचे विश्वासीपण थकता ससनाच्या ससनाक. सर्वेस्पर म्हज्या पक्षाक आसा, तो म्हजो आदार, म्हज्या दुस्मनाचेर हांव जैत व्हरतलो. मनशाचेर विश्वास दवरचे प्रास, सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरचें कितलें बरें. फुडाऱ्यांचेर विश्वास दवरचे प्रास, सर्वेस्पराक शरण येवचें कितलें बरें. भाव भयणीनो, कितलीं अपुरबायची उतरां किर्तनकाराची. ह्या संवसाराची संगतीचेर, संवसाराच्या दौलतकायेचेर, संवसाराच्या व्हडपणाचेर विश्वास दवरचे बदलाक सोम्याचेर विश्वास दवरल्यार तो विश्वास आमकां कोणाकच निराशे करिना. कित्याक आमचो देव विश्वासी देव, पातयेचो देव, ताचेर विश्वास दवरलेल्यांक कोणाकच सांडून घालिना. आमच्या कश्टा वेळार, आमच्या आकांता वेळार, आमच्या बेजाराया वेळार सोमी आमकां आदार दिता, सोमी आमकां आदार दिता. आमच्या जिविताचे सगळी कश्ट, आमच्या जिवितांतले सगळे निरासपण, आमच्या जिवितांत असले सगळी बेजाराय, आमच्या जिवितांत असली सलवणी सोम्या मुखार आमी येडया. आज आमकां हर एकल्याक की सोम्या पडटा आनी आमकां हर एकल्याक ताच्या कुरपेन आनी काकुळतीन तो वेंगता. सोम्याचेर आमचो विश्वास दवरून गव्या, प्रिया येसुवे ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ, ಪ್ರಿಯ ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ. सोम्याची स्तुती करन आमी ताळयो पेटून गावया, उबे रावया. ಪ್ರಿಯ ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ, ನಾ ಪಾಡುವೆ ನಿನಗಾಗಿಯೇ. ಪ್ರಿಯ ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ, ನಾ ಪಾಡುವೆ ನಿನಗಾಗಿಯೇ. ನನ್ನ ಚಿಂತೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಿನ್ನಲ್ಲೇ ಮರೆಯುವೆನೋ, ನನ್ನ ಚಿಂತೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಿನ್ನಲ್ಲೇ ಮರೆಯುವೆನೋ. ಪ್ರಿಯ ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ, ನಾ ಪಾಡುವೆ ನಿನಗಾಗಿಯೇ. ಪ್ರಿಯ ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ, ನಾ ಪಾಡುವೆ ನಿನಗಾಗಿಯೇ. ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಿಪೆನು, ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಿಪೆನು. ಪ್ರಿಯ ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ, ನಾ ಪಾಡುವೆ ನಿನಗಾಗಿಯೇ. ಪ್ರಿಯ ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ, ನಾ ಪಾಡುವೆ ನಿನಗಾಗಿಯೇ. ನನ್ನ
ನನ್ನ ರಾಗಗಳಿಂದಲೇ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು ನನ್ನ ರಾಗಗಳಿಂದಲೇ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು ಪ್ರಿಯ ಯೇಸುವೇ ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ ನಾ ಬಾಳುವೆ ನಿನಗಾಗಿಯೇ ಪ್ರಿಯ ಯೇಸುವೇ ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ ನಾ ಬಾಳುವೆ ನಿನಗಾಗಿಯೇ ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮನದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನಿಸುವೆ ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮನದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನಿಸುವೆ ಪ್ರಿಯ ಯೇಸುವೇ ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ ನಾ ಬಾಳುವೆ ನಿನಗಾಗಿಯೇ ಪ್ರಿಯ ಯೇಸುವೇ ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ ನಾ ಬಾಳುವೆ ನಿನಗಾಗಿಯೇ ಪ್ರಿಯ ಯೇಸುವೇ ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ ನಾ ಬಾಳುವೆ ನಿನಗಾಗಿಯೇ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ 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 Alleluia, 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 Jesus, thank you. Hallelujah, 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 hallelujah. आमची दोन्ही हात आमच्या हृदयाचेर दवरया मोगाळा जेजू सांगाता सांगा मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू आमी तुजी मोगाळ भुरगीं आमी तुजी मोगाळ भुरगीं तुज्या हजारपणांत आसा तुज्या हजारपणांत आसा आमकां तुज्या कृपेन बर आमकां तुज्या कृपेन बर आमकां तुज्या सक्तेन बर आमकां तुज्या सक्तेन बर आमकां तुज्या आशिर्वादांनी बर आमकां तुज्या आशिर्वादांनी बर तुजे सरशी आयलेल्या कोणाकच तुवें बेजारायेन दडूंक नाय निरासपणान फाटीं दडूंक नाय हर एकल्याकी तुज्या कृपेन भरलें हर एकल्याकी बऱ्या भलायकेन तुवें धाडलें सोम्या जेजू आमी तुजेर विश्वास दवरून तुज्या पांयां तळा सावन तुजी स्तुती करता तुका आराधन करता तुका होगळाप दिता आमचे तुजो आशिर्वाद घाल आमकां तुज्या बेसांवांनी तूं बर तुजी मोगाच्या वेंगेंत आमकां तूं दवर तुज्या आशिर्वादांनी आमकां बर हालेलुया 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 हालेलुया. जेरेमिया प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप आमी आयकुया. जेरेमिया प्रवादी 20 आणि 9 अध्यायांत देवाचें उतर अशें म्हणटा, तुमचे पासत म्हज्या मनांत कसलो येवजण्यो आसात म्हूण हांव खरेंच जाणा. तुमच्या हितां पासत न्हय तुमचे केस्ते पासत केल्ल्यो येवजण्यो, बरवशान बरलेलो फुडार तुमकां दिवचे खातीर केल्ल्यो येवजण्यो. तुमी म्हाका उलो मारतना आनी म्हजे लागीं मागतना हांव तुमकां कान दितलो. तुमी म्हाका उलो मारतना आनी म्हजे लागीं मागतना हांव तुमकां कान दितलो. तुमी म्हाका सोदतना हांव तुमकां मेळटलो. वय तुमच्या सगळ्या काळजान तुमी म्हाका सोदतना हांव तुमचे सवें आसतलो, तुमकां मेळटलो. उलयता तो सर्वेस्पर.
भाव भयणीनो भरवशाची उतरां पळया. म्हाका तुमी उलो मारतना हांव म्हजे कान उगडून तुमकां आयकतलो. तुमच्या जिवितांत एक येवजण म्हजे थंय आसा. ती येवजण खोट्यापणा खातीर न्ही, बगार तुमच्या बऱ्यापणा खातीर. ती येवजण आमच्या हर एकल्याच्या बऱ्यापणा खातीर आसा. देखून आमी बसया. भाव भयणीनो, देवाच्या उतरांत आमी सुरविल्ल्या पानांत निमाणें पानां म्हणसर पळयलें तर खंय सरी आमकां निरासपणाची चिंतपानांत, बगार बरवशाची चिंतपां. जेजू म्हणटा तुमच्या माथ्याचे हर एक केस लेगून मेजून दवरल्यात. म्हळ्यार आमच्या जिवितांत कितें घडटा तें देवाक कळीत नासतना कितेंच घडना. एक बाळशें ह्या भुमीक पडटा जाल्यार तें देवाचें येवजण. एक मनीस ह्या संवसारांत हांव ह्या संवसाराक आदेवूस मागून वेता तरी मरण पावता तरी तें एक देवाचें येवजण. आमच्या जिविताच्या हर एका घडीतांनी देव आमचे सवय आसा. कितेंच देवाक कळीत जायनासतना ह्या संवसारांत हांव पाशार जायना. हर एकी देवाची मांडावळ, हर एकी देवाचें येवजण. आमच्या माथ्याचे एक केस लेगून आमकां काळो आसलो धवो करूंक, या धवो आसलो काळो करूंक आमचे वरवीं साथ दिना. आमी केवल ताका इल्लेशे कल्लर घालयेत, पूण तो केवल थोडे तेंपा खातीर मात्र. पूण निरंतरी आमच्या जिवितांत बदलावण हाडचो, आमच्या जिवितांत आशिर्वादांनी भरचो, तो मात्र देव आमचो सर्वेस्पर. ताचे वरवीं मात्र साध्य, ताचे वरवीं मात्र साध्य. आमचे वरवीं कितेंच साध्य ना. आमच्या जिवितांत घडचे हर एकी ते देवाच्या हातांत आसा. देखून थोडो वेळ सोम्याक आमी अर्गां दिवन हो वेळ करसुया. आमची जबाब जावं ती अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. आयचो सोबीत दीस आमच्या जिवितांत आमकां फावो केल्ल्या खातीर. अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. आमकां जिविताचें देणें तुवें दिल्ल्या खातीर. अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. बऱ्या भलायकेचें देणें आमकां तुवें दिल्ल्या खातीर. अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. आमकां आयचो दीस पडतो ग्रास तुवें दिल्ल्या खातीर. अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. आमकां वावर करूंक भलायकी तुवें दिल्ल्या खातीर. अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. आमकां वायटांतलें आपायांतलें तुवें निवारलेल्या खातीर. अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. आमच्या पैण्या वेळार आमकां तुजो सांगात दिल्ल्या खातीर. अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. आमच्या सर्व कामांनी आमकां यशस्वी दिल्ल्या खातीर. अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. आमच्या वावरा वेळार तुजो सांगात तुवें दिल्ल्या खातीर. अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. आमच्या भुरग्या मेळांक बरी भलायकी तुवें दिल्ल्या खातीर. अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. आमच्या सर्व योजनांनी आमकां तुजो सांगात तुवें दिल्ल्या खातीर. अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. आमच्या कुटुंबा जिवितांत आमकां सांगात तुवें दिल्ल्या खातीर. अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. आमकां बरी आवय बापूय भाव भयणी कुटुंबादारां दिल्ल्या खातीर. अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. आमच्या जिवितांत शांती समाधान तुवें दिल्ल्या खातीर. अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. आमच्या जिवितांत जायतें बरेंपण जालां. हर एक घडीत आमच्या जिवितांत एक अजाप. आमी सबार पोटी अजापां पळोवंक आशेता. अजापां आसल्यार मात्र आमचो भावार्थ आसा, अजापां ना तर भावार्थ ना. तशें न्हय, आमच्या जिवितांत कितलीं अजापां जातात. आमी एक घडी भर आमी उस्वास काडचो बंद केलो तर, उस्वास काडूंक आमकां जालो ना तर. कोविडाच्या वेळार कितलेशे जण ऑक्सिजन नासतना मरण पावले. पूण आमी दिसपडतें उस्वास घेता आनी आमचें थंय आसलें तें वायट वारें आमी भायर घालता आनी नव्यान बरें वारें आमी सेवता आनी आमचो जीव सदांच आमी जिवंत दवरता. आमी खाण सेवता, सेवल्लें तें खाण आमचें थंय
जीर्ण जाता, डायजेशन जाता. जर तें डायजेशन जातलें जाल्यार आमच्या कुडींत इतले बरे बरे विश्वे आसात, हात आसात काम करूंक, पांय आसात चलोवंक, आमच्या कुडींत शिरो आसात, आमचे सगळी आमच्या कुडींत रगत संचालन जाता. जर आमचें काळीज बंद जालें, रगत चलावण बंद जालें, आमच्या कुडींतलो शिरो काम करिना तर कितें जायत? आमचे कान आयकना जायत तर, आमची जीब ती रूच पळोवंक शकना तर, आमचे दोळे आमकां दिसना तर कितें जायत? भाव भयणीनो, कितलीशीं अजापां आमच्या जिवा भितर जातात, पूण आमी मात्र अजापां सोदून थंय हांगासर धांवताव आज आमी जाणा जावंक जाय आमच्या जिवितांत जावची ती अजापां. हर एक घडी आमच्या जिवितांत अजापां जातात. आमी जर ती अनुभव करन देवाक आमी अर्घ दिता तर देवाक आमी अर्घ दिवंक जाय. कित्याक देव आमचो विश्वासी देव, तसो मोग सस्ताक तकता. देखून आमी एका गायना रुपार देवाचो मोग आमी अनुभव करया आनी तो मोग केल्या देवाक आमी स्तुती करया. गव्या गीत सोम्याचो मोग तो. किताबुकांत आमी काडया पान संको 43 पेज नंबर 43. सोम्या तो मोग तुजो आमच्यान वळोवंक नसो, पर्वता प्रासू सागरा प्रास्को सोम्या तो मोग तुजो. सोम्या तो मोग तुजो आमच्यान वळोवंक नसो, पर्वता प्रासू सागरा प्रास्को सोम्या तो मोग तुजो. संतोष पावतम्या मोच्या चिंतून मोग सोम्याचो तुज्या. संतोष पावतम्या मोच्या चिंतून मोग सोम्याचो तुज्या. सोम्याचो मोग तो पंगरा प्रस्वरतो सस्ताक बारसो तसलो. सोम्याचो मोग तो पंगरा प्रस्वरतो सस्ताक बारसो तसलो. सोम्याचो मोग तुजो आमच्यान वळोवंक नसो, पर्वता प्रासू सागरा प्रास्को सोम्या तो मोग तुजो. दुख संकश्टाच्या वेळा मेळटा आमकां दैवीक आदार. दुख संकश्टाच्या वेळा मेळटा आमकां ताचो आदार. सोम्याचो मोग तो भांगरा प्रस्वरतो सस्ताक बारसो तसलो. सोम्याचो मोग तो भांगरा प्रस्वरतो सस्ताक बारसो तसलो. सोम्याचो मोग तुजो आमच्यान वळोवंक नसो, पर्वता प्रासू सागरा प्रास्कून सोम्या तो मोग तुजो. सोम्या तो मोग तुजो.
हेब्रेवांक बरयलेल्या पत्रांत आमी आयकता देवाचें उदर जिवे आनी क्रियात्मक पाजल्ल्या 2 दारींचे तालवारी परी कातरूंक शकता तें जिवें आनी क्रियात्मक जिवंत देवाचें उतर आमी आयकूंक आतां आमी तयाराय करया. पवित्रत्मेची मजत, पवित्रत्मेची कृपा, पवित्रत्म्याचो सांगात आमकां गरज आसा. देखून आतां आमी उबे रावया. पवित्रत्म्या लागीं आमी खालतेपणी मागया. पवित्रत्मो आमचे हर एकल्याची काळजां मनां उक्ती करून दी. आमचे त्या सगळी सक्कडी अंतकाराची, बेजारायची, सलवणेची मोडां पयस करून दी. आपल्या 7 देण्यांनी आनी 12 फळांनी तस पवित्रत्मो आमकां आतां वेंगून दी आनी कृपेन भरून दी म्हणून पवित्रत्म्याक आमी आमचे मदें स्वागत करया. ये पवित्रत्म्या तू 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 तुझी देणी म्हाका दी, फळां म्हाका दी. ये पवित्रत्म्या तू तुझी देणी म्हाका दी, फळां म्हाका दी. ये पवित्रत्म्या तू ये पवित्रत्म्या, ये पवित्रत्म्या तू ये पवित्रत्म्या तू ये पवित्रत्म्या तू ये पवित्रत्म्या तू सा मार्काप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता 10 अध्याय 13वें वाक्यातून 16वें वाक्य. आपल्या ल्हान भुरग्यांचेर जेजून हात दवरचे खातीर लोकांन तांकां ताचे शशेन हाडलीं. पूण हाडलेल्यांक सिसांनी बेश्टायलीं. हें पळोवन जेजू भोवसड नाखुशी जालो आनी सिसा लागीं तो म्हणालो, ल्हान भुरग्यांक म्हजे सरशेन येवंक सोडा, तांकां आडाय नाकात. कित्याक देवाचें राज तसल्यांचें ससय. सतस हांव तुमकां सांगतां, जो कोण देवाचें राज एका ल्हान भुरग्यां वरी मानून घेना ताका तातूंत रीग आसची ना. उपरांत जेजून भुरग्यांक फुटलून धरलीं आनी तांचेर आपले हात दवरून तांकां आशिर्वाद दिलो. देवाचें उतार हें. वखणी तुका क्रिस्त. भशेन मोगाचेनो साहित्य पुटी हें वाचप आमी वाचल्ल्या वेळार आमकां भोगल्लें. आमी ल्हान भुरग्यां बरीं जायचें म्हणल्या विशयंत
हाचे विशयी आमी नियाळ केला. पूण आज हांव तो नियाळ करचो विशय जावन आसा. जेजून भुरग्यांक पोटलून धरलीं आनी तांचेर आपले हात दवरून तांकां आशिर्वाद दिलो. आशिर्वादाचो महत्वा विशयी आमी मुंदरसून आज नियाळ करता. आदल्या मागण्या जमतेर अब्राहमा गेल्ल्या आशिर्वादा विशयी आमी नियाळ केल्लो आनी कशें आशिर्वादाचें तें म्हत्व त्या अब्रामाच्या जिवितांत ताका कशें बऱ्याक पडलें म्हणल्या विशयी आमी नियाळ केलो. आज पदऱ्यापण आराधन करता आसतना आमकां हर एकल्यांक सांगलें, आमी आमच्या घरां मागयलें, आमी जावन आसा तुजीं भुरगीं, आमकां आशिर्वाद कर म्हणून पदऱ्यापण मागयलें. आराधना वेळार आशिर्वाद मोगाचें न्हू, भोव जिवितांत गरजेचो. मस्तपटी हांव तूं जायते मागता, म्हाका एक बरी व्हंकल दी, म्हाका एक बरो न्हवरो दी, म्हाका एक बरी भुरगीं दिया, म्हाका आस्त दी, म्हाका स्थानमान दी, म्हाका गौरव दी, म्हाका भलायकी दी, अशें पट्टी आमची मुस्त लांब येता. तरी पूण सगळ्याचे चड म्हत्वाचें जावन आसा हांवें आनी तुवें आशिर्वादीत जावचें. कित्याक त्या लोकांनी आपल्या भुरग्यांचेर आशिर्वाद घालूंक ताणें मागलें. कित्याक जेजून भुरग्यांक पोटलून धरून तांकां हात दवरून आशिर्वादीत केलें. कित्याक जेजू जाणा आसलो, जर तर एक भुरगें आशिर्वादीत एकटें जालें जाल्यार ताच्या जिवनांत निरंतर ताका बरेंपण जावन घडटा, पुरो ताका मेळटा. केदाळा हांव तूं आशिर्वादीत जाता, आमची पिडा गूण जाता मोगाच्या न्हू. केदाळा हांव तूं आशिर्वादीत आसा, त्या वेळ विविध सन्निवेशांनी हांव तूं कश्टांत आसल्यार आमकां त्या आशिर्वादांतून सुटका लाभता. केदाळा हांव तूं आशिर्वादीत जावन आसा, त्या वेळार आमच्या जिवितांत अजापां घडटात. सामान्य परिस्थितीर सगळे लोक कश्ट नासता, पूण हांव तूं आशिर्वाद जाल्ल्या वेळार आमकां पुरो आमच्या जिवितांत बरेंच घडटा. आमी जाणा इजाया न्ही हाचो अब्रामाचो पूत इजाक, तो आशिर्वादीत जावन आसलो आनी त्या खातीर पवित्र पुस्तक म्हणटा सगळ्यांनी दुखोळ पडलो तरी इजाकाक 100 वंटो बरें फळ येतलें आनी तो ग्रस्त जावंक पावलो मोगाच्या न्हू. जिवितांत केदाळा हांव तूं आशिर्वाद जावन आसा गी आमच्या जिवितांत आसचे रॉंग पर्सन्स म्हणटा, म्हळ्यार सूख आमकां हाडचेच आसलें या कश्ट हाडचेच आसले व्यक्तींक आमच्या जिवितांतून देव पयस काडटा. खंयसर हांव आशिर्वाद आनी तूं जावन आसा थंयसर आमकां शांती समाधान आसा, आमकां मानसीक वत्तड या फ्रस्ट्रेशन आसना. केदाळा हांव तूं आशिर्वादीत जावन आसता त्या वेळार आमचे थंय जिवांत एक उल्हास आसा. हांव तूं जाणा गोलियात भयंकर एक सत्यवंत दृढ मनीस, दृढकाय असो झुजांत अनुभव आसलो, जायतीं झुजाची हातेरां आसलीं. दाविदा कडेन खाल एक खाबे आनी 5 फातर आसले. व्यत्यास दावीद आशिर्वादीत व्यक्ती जाल्ल्या वरवीं ताजे विरोधी कितले बळादेक अनुभवी झुजारी तरी पुरो झुजाची हातेरां आसन तरी ताजे वयर दावीद जिखता. म्हज्यान तुज्या जिवितांत जर तर हांव तूं आशिर्वादीत तर म्हज्या मुखार असो व्यक्ती कितलो बळवंत जाल्यार, कितलो ग्रेस्त जाल्यार, कितलो तो शिकपी जाल्यार, कितलो तो ताका स्थानमान गौरव आसल्यार म्हजे आनी तुजे विरोध रावोंक शकना. त्या देखून मोगाच्यान आमी पळयता त्या इस्रायलींतकार थोडेशे आसले जाल्यार खंयसर ते गेले, पवित्र पुस्तक म्हणटा पुरा झुजांनी ते जिखूनच आयले. कित्याक म्हळ्यार थंयसर आसले त्या
इस्रायेलीचेर आशिल्लें आशिर्वाद तें. जें कितें तूं आशिर्वादीत व्यक्ती जाल्यार तुजें तें इल्लेशें आसा जाल्यार तें तुका मस्त तरान व्हडल्या वंटान जाता. 5 उंडे आनी 2 मासल्यो जेजून आशिर्वाद कर अर्गां दितास 5000 लोकांक वांटोवंक जालें तर इल्लें थ्याल आशिल्लें त्या विधवे कडेन त्या एलिशा प्रवादीन आसलें तुज्या घरा कितें आसा ती म्हणाली म्हजे कडेन इल्लें थ्याल मात्र सगळीं म्हाका म्हजे घोवाचे ऋणकारी म्हज्या भुरग्यांक इकूंक म्हणून येतात दोशी करतात म्हणल्या वेळार त्या इल्ल्याशा थ्यालाक आशिर्वाद केल्ल्या वेळार मोडक्या मोडक्यांनी थंयसर थ्याल भरलें आनी तें विकूंक तिके सकली आनी सगळें रीण दिवंक पावलें. इल्लेशें पीठ आशिल्लें त्या विधवे कडेन ते ल्हानशी बकरी कर मरता म्हणटा आसतना थंयसर आयलो प्रवादी म्हणटा तूं आशिर्वाद दिता त्या पिठाचेर हांव घालता सगळ्यांनी दुखोळ आसल्यार तुजी मोडकी ती खाली जावची ना म्हणटा आनी त्या प्रमाणे त्या इल्लेशें पीठ केदींच सुकानांतल्या बरें जावन जाय तितलें खाण जेवण त्या कुटुंबाक लाभता मोगाचें न्हू. तर आशिर्वादीत हांवें तुवें जावचें मस्त गरजेचें. मस्तपटी आशिर्वादीत व्यक्तीक लोक मानून घेना जावंक पुरो. खंयसर की तो एक रिजेक्टेड मनीस जावन आसता तरी पूण सर्वेस्पराचे आशिर्वाद त्या मनशाचेर आशिल्ल्या वरवीं तो ताच्या जिवितांत मस्त वयर येता, मस्त वयर येता. आमकां आशिर्वादीत जावन आसल्यार आमचेर कोणी शिराप समेत घालूंक जायना. शिराप घाल्यार आमकां कांय लागना कित्याक आशिर्वाद आमचे थंय आसता. गाणनाच्या पुस्तकांत आमी एक बरें उदाहरण पळयता 22व्या अध्यायांत. थंयसर बालाम म्हणलो एक व्हडल्या मागण्याचो व्यक्ती आसा आनी ताणें सांगलें बरें जातालें आनी थंयसर राय ताका मोहबसो राय सांगता ह्या इस्रायेलांचे तूं एक शिराप घाल कितलो दुडू जाय जाल्यार हांव तुका दिता एक तूं ये मागणें कर एक शिराप तांचेर घाल. पूण पवित्र पुस्तक म्हणटा मोगाचें न्हू गाणनाच्या 22व्या अध्यायांत 12वें वाक्य म्हणटा सर्वेस्परान बालामाक म्हळें तांचे सांगता वचनाका आनी ह्या लोकांचेर शिराप घाली नाका कित्याक म्हजो आशिर्वाद तांचेर आसा. आज तुजेर आनी म्हजेर जर तर हांव तूं आशिर्वादीत व्यक्ती जाल्यार खंयच्याच मनशान आमकां शिराप घालूंक जायना, आमकां धुंडोवंक जायना, आमकां कश्टोवंक जायना मोगाचें न्हू. कीर्तन 105:14 वाक्य म्हणटा तेन्ना तांकां दूख दोंक कोणाकच दिलें ना. तांचे पासत रायांक ताणें शिक्षा लायली म्हणून म्हज्या अभिशेक्ताक हात लायनाकात. मोगाचें न्हू आशिर्वादाचे अभिशेक पूण तुजे लागीं आसा जाल्यार अभिशेकाचें आशिर्वादाचें अभिशेक तुजे तें आसा जाल्यार उडास दवरा. राय म्हळ्यार भयंकर बळवंत सत्यवंत प्रभावित ग्रस्त आनी हरये संगती असो व्यक्ती समेत तुजे विरोध आयल्यार तो शिक्षेक पात्र जाता. आनी त्या देखून उडास दवरा. आशया आशिर्वादाचें अभिषेकपणा खातीर जेजू लागीं मागा आमकां आशिर्वाद करा. सक्रामेंताच्या आराधना वेळार सक्रामेंत 11च्या वेळार वयर उबान धरतात आनी थंयसर आशिर्वाद घालता आनी ते आशिर्वाद घेवंक जर तर हांव तूं सकल्याव जाल्यार मोगाचें न्हू हांव तूं आशिर्वादी जाल्यार आमचे विरोध आमकां मुखार रावंक कोणूच केदींकच शकचे ना. लाबानाक पळया. लाबान आनी जाकोबाची तुमी काणी कितें पवित्र पुस्तकांत आसा जाणात. लाबान एक ग्रस्त मनीस जाकोब ताजे कडेन सुरक्षा विचारन त्या लाबाना कडेन आयिल्लो आनी हो लाबान कितलें कश्ट दिता म्हळ्यार जाकोबाक ते जेन्ना 7 दीस तितलें पुरा कश्ट दिता. जाकोब आशिर्वादीत व्यक्ती जावन आशिल्लो, लाबान ग्रस्त व्यक्ती जावन आशिल्लो. तरी पूण कितले कश्ट दिता म्हळ्यार त्या जाकोबाक 7 वर्सां सेवा केल्यार तुका म्हज्या धुवेक दिता म्हणून लेहाक दिता.
ताका जाय जाल्ल्या बायलेक तो दिना एक कुरूपी चेडवाक ताका खाण ताका दिता आनी अन्याय करता मोस करता आनी म्हणटा परत 7 वर्सां घडल्यार मात्र तुवें आशिल्ल्या चेडवाक दिवचें मोस करता तरी पूण 7 वर्सां परत घडटा त्या जाकोबाक कश्ट येतात दंड येतात तरी पूण केदाळा ओ जाकोबो आपूण येता म्हणटा गे उत्पत्ती ग्रंथांत 37 वाक्य म्हणटा लाबानान ताका म्हळें हांव तुका मानवलां जाल्यार तुका लागून सर्वेस्वरान म्हजेर आशिर्वाद घाला म्हणून ज्योतिश विचारून हांवें समजून घेतलां तुका कितली मजूर जाय हांव म्हणून विचार आनी हांव ती तुका दिता पळया मुगाचे न्हू त्या जाकोबाक तितलें कश्ट येयलें तरी वो इतलो कश्ट जाल्यार ग्रेस्त आसलो जाल्यार आखरेक लाबान म्हणटा हांव ग्रेस्त आनीकी चड जालां जाल्यार म्हज्या जिवितान आशिर्वादीत जालां जाल्यार तुजे वरवीं देखून आज हांव तुका सांगता तुका कितें जाय तें सगळें हांव दिवंक तयार आसा कितें कळटा तूं आमकां कितें कळटा केदाळा आशिर्वादीत मनीस एक आसता ताज्या बोवरियसचे सर्व व्यक्ती आशिर्वादीत जातात जर तर तूं आशिर्वादीत जाल्यार तुजो कंपनी आशिर्वादीत जाता तूं जर तर आशिर्वाद जाल्यार तुजो नवरो आशिर्वादीत तुजें कुटुंब आशिर्वाद जाता तूं जर तर आशिर्वाद तुजें बायल तुजीं भुरगीं तुजी संतत आशिर्वाद जाता खंयसर आशिर्वादीत व्यक्ती आसा ताज्या बोवरियसचे सर्व जाणां मोगाचे न्हू आशिर्वादीत जातात जर तर हांव एका आशिर्वादाच्या व्यक्ती लागीं रावन जाल्यार हांवूय आशिर्वादीत जाता त्या देखून हांवें तुवें सांगचें जेजूच्या सांगातपणांत आमी जिया कित्याक जेजू आशिर्वादीत आनी त्या देखून ताज्या सांगातपणार जियेत आसतना आमी आशिर्वादीत जाता अर्थ करा केदाळा एक आशिर्वादीत व्यक्ती आसा जाल्यार थंयसर बोवरियसचे पुरो आशिर्वादीत जातात मुस्तुपटी आमी सांगता हें भुरगें जल्मल्या उपरांत म्हाका भारी बरें जालें कित्याक तें भुरगें आशिर्वादीत आनी त्या देखून आमचें कुटुंब सगळें आशिर्वादीत जालें तें चेडूं आमच्या घरा पांय दवरल्या उपरांत आमचें घर मुस्तू अभिवृद्धी जालें त्या चल्या लागीं म्हाका एक इश्टागत त्या चलये लागीं म्हाका इश्टागत जाल्या उपरांत म्हजें जिवन मुस्तू आशिर्वाद जालें सांगातपण आशिर्वाद असो व्यक्ती सांगातपण आसल्यार ती व्यक्ती मोगाचे न्हू आशिर्वादी जातात त्या देखून उडास दवरया आशिर्वाद मुस्तू गरजेचें आनी तूं जर तर आशिर्वादीत तुजें आशिर्वाद कोणीय खाण व्हरूंक जायना भारी खुशेचें मुस्तू संतोशाचें कित्याक आमी एक उदाहरण आयकया जाकोब थंयसर आमी उत्पत्ती ग्रंथांत पळयता थंयसर जुजे आसलो तो आशिर्वादीत व्यक्ती ताच्या भावांनी ताका बांयत लोटून घालो ताजो कोट काडून ताका रागात लावन आनी बापाय कडेन व्हरून ओ तुज्या पुताचो कोट घे म्हळें उडास दवरा ह्या जुजेक ताज्या भावांनी पुट्ट बांयत लोटून घालूंक पुरो पूण आशिर्वाद काडूंक जावना ह्या भावांनी ताजो कोट वोण काडूंक पुरो पूण ताजे आशिर्वाद वोण काडूंक जावना फोंतीफरसीच्या बायलेन त्या झुजेक धरता आसतना ताजे कोट ताज्या हातांत आयलो जावंक पुरो आशिर्वाद ताजें वचोना त्या झुजेक जैलान घालें जाल्यार ताका आशिर्वाद ताजेर वचोना ताज्या माथ्यार आशिर्वाद तशेंच आशिल्लें मोगाचें न्हू लोकान देवान दिल्लें आशिर्वाद खंयच्या मनशांनी तुमचे तान काडूंक साध्य ना तुमचें काम काडूंक पुरो तुमचें काम काडूंक पुरो पूण तुमचे आशिर्वाद काडूंक जायना तुमचो मान काडूंक पुरो पूण तुमचे आशिर्वाद काडूंक जायना तुमकां कश्टोवंक पुरो तरी पूण तुमचे आशिर्वाद काडूंक जायना आशिर्वाद जावन आसा एक विशिश्ट सकत तुमच्या हातांत आसचें भोव व्हडलें हातेर मोगाचें न्हू तें खंयच्या कालाकी खंयच्या टायमार कोणेंच काडूंक जायना ते आशिर्वाद जें कितें इल्लें आसा तें सगळ्यांनी विस्तारचें तशें एक अपुरबायेचें सकत जावन आसा कशें तें आमी इश्ट घालता पिठाक इल्लें इश्ट आसता पूण पीठ सगळें फुगता मोगाचें न्हू
खंयसर आशिर्वादीत व्यक्ती आसा ताच्या बोवारी सगळे आशिर्वादी जाता, ताजे सगळे ताज्या जिवितांत आशिर्वाद जाता. त्या देखून हांवें तुवें आशेसय मोगाच्या न्हू, हांवें तुवें आशेसय आशिर्वादीत व्यक्ती जावंक. खंयचीय तुमी मागच्या प्रास देवा लागीं मागा, म्हाका सोमिया आशिर्वादीत व्यक्ती कर. एकच मागणें म्हणल्यार पुरो, एकच संगत तुमी मागल्यार पुरो. केदाळ तूं आशिर्वादीत, तुका मेळचो नवरो आशिर्वादीत जाता, तुका मेळची व्हंकल आशिर्वाद जाता, तुजी भुरगीं तुजी संतत आशिर्वाद जाता, तुजी सगळें कुटुंब आशिर्वाद जाता, तुजो संस्थो आशिर्वादीत जाता, तुजें सांगाता बुरसून आशिर्वादीत जातात, सगळें आशिर्वादीत जाता मोगाचें न्हू. तर आज तुवें आनी हांवें कितें मागासय, आज तुवें आनी हांवें कितें मागासय, एकच मागासय, सोमिया म्हाका आशिर्वादीत कर, सोमिया म्हाका आशिर्वादीत कर. कशें आशिर्वादीत जावचें, कशें आशिर्वाद जावचें, एक आव्हान तूं जाणा मोगाचें न्हू. मागण्याद्वारी देवाचे आशिर्वाद हांव तूं जोडून घेता. आमी सोमिया लागीं धिम्यांनी पडोवन मागता आसतना, सक्रामेंताक आमकां आराधन करता आसतना, सगळ्यांचें काळीजांनी मोन दिवन स्वाश्टांग नमस्कार करना देवाक हांव कशें आमी देवाक समर्पितना सर्वेस्पराचे आशिर्वाद आमचेर वळटा. मागण्याचें सोडून लौकीक तरान कशें आशिर्वाद जावंक साध्य आसा. मागण्या मुखांतर हांव तो आशिर्वाद जाता, आमी जाणाव. मागण्या सोडून म्हळ्यार मागण्यांत लौकीक तरान कशें हांवें तुवें आशिर्वाद जावं येता. थोड्यो संगती आसात तुमचे मुखार, आज म्हाका कंप्लीट करूंक जावचें ना, तरी पूण एक प्रारंभ करता हांव. पयल्यान पयलें आशिर्वाद तुवें आनी हांवें जावंक साध्य आसा. केदाळा हांव तूं मस्तो दान धर्म करूंक शकता. पयशांनी मात्र न्ही, आमची जाणवाय वांटून घेता. आमचें तें आसचें कितें आसा, कितें आमचें तें आसा तें वांटून घेतिल्ल्या वेळार हांव तूं आशिर्वादी जाता. हांव तूं सगळ्यां जाणा गलिलिया सरोवर आसा, डेड सी आसा, म्हळ्यार कांय थंयसर डेड सी म्हणटा आमी, खंयसर थंयसर काले म्हणटात जिवाळ ना. आनी त्या दोनी सरोवरांक, गलिलिया सरोवराक जावं दी, त्या डेड सीक जावं दी, येवचें उदक त्या जॉर्दान न्हंयेंत मात्र. तरी पूण गलिलिया सरोवरांत देंवन आयिल्लें उदक, जॉर्दान न्हंयेंत गलिलिया सरोवराक आयिल्लें उदक तें मुखारसून वता. त्या देखून तातूंत मसली बरी आसा, थंयसर बऱ्या तरान जीव आसा, जिवाळ आसात, रूख झाडां देगेक आसात. अनेक कुशीक डेड सीक गेल्लें तें उदक तें थंयसर मुखार वचना. त्या देखून थंयसर जीव ना मोगाचें न्हू, थंयसर मसल्यो नात, थंयसर रूख झाडां नात, सगळें थंयसर नास मात्र. हांव कित्याक हें सांगता, म्हाका आनी तुका मेळची हर एक तरेची देणी देवांतावन आयिल्ली. जशें त्या सरोवराक, गलिलिया सरोवराक, तशेंच डेड सीक कशें उदक येवचें त्या जॉर्दान न्हंयेंत, तशेंच म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत आमकां मेळची ग्रेस्काय, आमकां मेळचें स्थानमान, आमकां मेळची देणी, आमकां मेळ्ळी ती सोबाय, आमकां मेळ्ळें तें हर एक देवान दिल्लें तें, देवांतावन तें येवचें. केदाळा तें देवान दिल्लें म्हजें तें आसा, तें हांव वांटून घेता. आशिर्वादीत हांव जाता मोगाचें न्हू. आनी त्या देखून फिलिपी घरांक बरयल्ल्या पत्रांत थंयसर सा पावल म्हणटा, दुसऱ्या अध्यायांत 3 आनी 4 वाक्यान अशें म्हणटा, स्वार्थाक पडून वा फोकोळ दौलते खातीर कसलेंच तुमी करिनाकात. बगार कलत्या मनाचें जावन हेरां तुमचे प्रास चड बरी म्हूण तुमी लेखा, तुमचोच स्वंत आदाय पळयनाकात. बगार हेरांचें बरेंपण तुमी सोदा आनी तुमी आशिर्वाद मोगाचें जातात. धर्म तुज्या कृत्यांत आमी पळयता 9व्या अध्यायांत थंयसर मुठव्यान हांव सांगता, थंयसर एक भवडती स्त्री आसली दोरकास म्हणून. आनी ती दोरकास स्त्री सगळ्यांचे सही करताली आनी ती एक दीस मेली. ती स्त्री मेली आनी पळयत पुस्तक म्हणटा तिजें मोडें नाणोन मोळयेच्या कुडान दवरलें. पूण ती स्त्री मस्त जाणांक
सही करतली पवित्र पुस्तक म्हणटा आनी बऱ्या दयाळ करण्याने तिची जिणे बरयली आनी थंयसर मोडे न्हाणयला न्हिदेला माळयेर दवरला आनी थंयसर लोक रडता विलाप करता आनी धांवता त्या थंयसर लागसार आयिल्ल्या त्या पेद्रो लागीं आनी म्हणटा आमकां सगळ्यांगे सही करची स्त्री सरल्या आनी ती म्हणटा पवित्र पुस्तक म्हणटा सोमेस्त विधवी ताचे भोंवतणी वेडो घालून दोरकास म्हणटा त्या स्त्रीयेन ती जिवंत आसतना आपणाक शिवून दिले दगले आनी शेले तांकां दाखोवन विळाप करूंक लागल्यो आनी त्या देखून पेद्रून थंयसर वचून त्या स्त्री मेल्ल्या मोड्या वयर तो मागता आनी ती दोरकास स्त्री परत जिवन जाता मोगाचें न्हू आज हांवें तुवें हेरांक सही केल्ल्या वेळार आमचे खातीर विनवणी करूंक आमी पिळयेन पडल्या वेळार आमचे खातीर मागोवंक आमी आर्थीक संकश्टान पडल्या वेळार आमचे खातीर मागोवंक आमकां कश्ट येयल्या वेळार आमचे खातीर मागोवंक व्यक्ती आसात जो कोणाक आमी सही करता ती सगळीं आमकां आमचे खातीर आसात सांग पावल दुसऱ्या कुरिंथकारांक बरयल्ल्या 9व्या अध्यायात 10व्या वाक्यान म्हणटा ओमतेल्याक बी आनी खावप्याक उंडो मेळासो करता तो देव धराळ मापान तुमचो बियाळो सडयतलो आनी तुमकां दान धर्माचो फळ वाडयतलो कितें मोगाचें न्हू खावपाक उंडो आनी ओमतेल्याक बी आनी खावपाक उंडो तुका खावंक आसा ओंपुंकी तुवें आसा सगळें तुवें खावल्यार तुका कांय आशिर्वाद थंयसर ना जें कितें तुका मेळटा थोडें तूं खा आनी थोडें तूं ओंप आनी तें ओंपल्लें बरें फळ दिता तें दान धर्म तुका आशिर्वाद करता तुजें जिवन वर्थें जाता आनी त्या देखून स्वामी जेजू सामर्थ्याच्या अध्यायन थंयसर सांगता 11 2 वांटे करतले एका उजव्या कुशीक एका दाव्या कुशीक उजव्या कुशीन आसतले म्हणटालो म्हाका खाण नातल्या वेळार खाण दिलें पिवोन नातल्या वेळार पिवोन दिलें जैलांत आसल्या वेळार तूं थंयसर आयलोय उस्तूर नातल्या वेळार उस्तूर दिलें थेन दिलें हें दिलें आनी त्या खातीर आशिर्वादीत व्यक्तीनो तुमी सरकारा सोडा आज सर्वेस्परा देवा लागीं मागया सर्वेस्परा म्हाका आशिर्वादीत कर म्हाकाय दान धर्म करूंक बरें मन बरें काळीज म्हजें तें रस म्हजें तें एक तुजें तें आशिर्वादाचें अभिशेकपण म्हजेर वत आज हांव तूं मुकलो वेळ मागता आसतना देवा लागीं दीनपणी मागया एकच सोमिया हांव तुजे लागीं मागता म्हाका सोमिया तूं आशिर्वादीत कर म्हाका तूं आशिर्वादीत कर म्हणून आमी दीनपणी सर्वेस्वर लागीं मागया आमेन. मोगळा सोम्या तूं तुज्या दैवीक हजारपणांत आमचे मदेगात हजर आसाय सोम्या हर एकल्याची काळजां मनान हर एकल्याची आशा आकांक्षा तूं जाणाय सोम्या हर एकल्याक हांव तुज्या हातान समर्पण करता सोम्या तुवें आशिर्वादीत केल्या शिवाय आमचें जिवीत आशिर्वादाचें जावंक साध्य ना सोम्या संपूर्ण तरेन तुज्या आशिर्वादाक आमकां आमी समर्पण करता हांव आमची मोत बऱ्या चिंतनांनी बरोवन तुज्या हजरपणाचो अनुभव जोडचे बरी तुजें होली प्रेझन्स अनुभव करचे बरी आशिर्वादीत कर हर एक तरेची बंदडता नाश कर सोम्या आमकां आपणूक केमची कळबणाची सकत जी आमकां तुजे तावन पयस व्हरता ती सर्व आतां तुजे मुखार समर्पण करता सोम्या संपूर्ण तरान ती आमचे तावन हुमटून काड तुजे आत्म्याच्या सक्तेन आमकां मागण्याचो स्पिरीट दिवन आशिर्वादसी आनी आमी तुजी आशिर्वादीत व्यक्ती जावन जियोंक कृपा फावो कर म्हण मागता. हालेलुया हालेलुया हरब शेखर बरा बरा हालेलुया मा शेखर बरा 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 बारित्र शेखर बरा बा हालेलुया 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 मा शेखर बरा बरा बा
हालेलुया 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 अबा शबा बाबा शततरारा बाबा हरी एक आशीर्वाद सोम्या आमचे तावन आमच्या कुटुंबाच्या संध्यांक वळा शंकर सोम्या आराबा शखरा बाराबा हरी एक तराची कोटी दिष्ट आमच्या वैरासचे ब्रेक कर सोम्या हालाबा शखरा बाराबाराबा अरे रे 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 मागण्याक अडकळाची हरी एक तराची नेगेटिव्ह एनर्जी मोडणं घालणं मागण्याच्या स्पिरिटान आम्ही बरोंक कृपा देवन आशीर्वाद सी समय आला बा शेखरा बरा बरा बा अरे डी 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 रा हरा बा शेर रा 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 हालेलुया 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 तुझो उजवाड प्रसार करचे हातेरा जाऊंक सम्या आशीर्वादित कर सम्या हालेलुया 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 मशरे रा रा हालेलुया ಭಯವು ಬಂದಾಗ ಮನವು ನೊಂದಾಗ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವಾತನೇ ಜೀವನ ಸೋತಾಗ ಭರವಸೆ ಕಳೆದಾಗ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ತಂದಾತನೇ ಭಯವು ಬಂದಾಗ ಮನವು ನೊಂದಾಗ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವಾತನೇ ಜೀವನ ಸೋತಾಗ ಭರವಸೆ ಕಳೆದಾಗ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ತಂದಾತನೇ ನನ್ನ ಬಾಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಜೀವದಾತನೇ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ಬಾಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಜೀವದಾತನೇ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ ಭಯವು ಬಂದಾಗ ಮನವು ನೊಂದಾಗ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವಾತನೇ ಜೀವನ ಸೋತಾಗ ಭರವಸೆ ಕಳೆದಾಗ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ದಾತನೇ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ನಿನ್ನ ತ್ಯಾಗಕ್ಕೆ ಏನು ಬದಲಾಗಿ ನಾ ನೀಡಲಿ ಈ ನನ್ನ ಮುರಿದೋದ ಬರಿದಾದ ಮನವನ್ನೇ ನಾ ನೀಡುವೆ ಆ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ನಿನ್ನ ತ್ಯಾಗಕ್ಕೆ ಏನು ಬದಲಾಗಿ ನಾ ನೀಡಲಿ ಈ ನನ್ನ ಮುರಿದೋದ ಬರಿದಾದ ಮನವನ್ನೇ ನಾ ನೀಡುವೆ ನನ್ನ ಜೀವಕ್ಕೆ ನಿಜ ಆಸರೆ ಜೀವದಾತನೇ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ಜೀವಕ್ಕೆ ನಿಜ ಆಸರೆ ಜೀವದಾತನೇ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ ಭಯವು ಬಂದಾಗ ಮನವು ನೊಂದಾಗ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವಾತನೇ ಜೀವನ ಸೋತಾಗ ಭರವಸೆ ಕಳೆದ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ತಂದಾತನೇ ನನ್ನ ಬಾಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಜೀವದಾತನೇ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ಬಾಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಜೀವದಾತನೇ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ हालेलुया 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 हरबशेखर बरबरबरिता तनाना रसैला ला 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 हालेलुया 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 पवित्रात्म्या उज्या रूपार आमचे मध्ये का देवोने शाबाला इतिया बाबा पेंतेकोस्ताच्या दिसा तुझो आधार मागोन मागणे विसर तुझे अभिषेकपणा खातीर मागोन असलेल्या शाबाक तू ना मा बाबा ती तू तो धाराडा ती दादा बाबा कसो तू देवोन आयलोय पवित्रात्म्या मरियेचेर आनी आपोस्तालांचेर तेच अभिषेक पण आमकां हांगासर असलेल्या हर एकल्याचेर आता देवय म्हण मागता सोम्या आला बा शी दी 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 रते दी 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 बाबा 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 हर एक तराच्या अभिषेकपणात आसची अडकळ सोम्या जेजूच्या पवित्र नावाखाला आता ब्रेक जाऊन दे आराबा शेका हर एक तराची आमकां तुजे तावन पयस वडची ती अंतराची सकत सोम्या जेजूच्या नावी
ताळण्यो हाडची सकत सोम्या मागणे म्हणून जायनातल्या बरी येऊची अडखळ ना ती खोटी चिंतना मोतींत नियाळच्या बरी करची सकत हर एक तराचे वाईट उलोवचे बरी करची सकत हर एक तराची वाईट ऐकून ते आम्ही हेरांक सांगून आमचेच जिवीत तुझे तावन पयस करच्या बरी करची ती हर एक तराची सकत सोम्या जेजूच्या पवित्र नावाखाल आता बंधन जाऊ दे आणि त्या पवित्र रक्ताच्या हातेर आमचे विरोध झूज मांडूंक सोम्या जेजूच्या नावे हांगासर आता देवन येऊन आमका हर एकल्या की त्या बंधने तावन सोडका देऊन दे म्हण मागता आला पाहिजे हर एक तरेचे इव्हिल पॉवर्स आमका सोम्या तुझ्या मिसा वावराक अडकळ अडच्यो ह्या घडये बंदीत जाऊन दी सालुकाच्या हत्तो हत्तमतने वागदान काल पळे या सरपीच्यो आनी दुस्मानाचे सगळे बळ पायन तळ घालून मोस्तूंक हांव तुमकां अधिकार दिता आनी ते तुमकां कितेंच बाधा करिशना म्हणल्या सोम्याच्या वागदानाकाल ह्या घडये संपूर्ण तरेन निष्क्रिय जावं दी आनी जेजूचे आमलीक रक्ताचे रक्षण कोटे हर एकल्याचेर आतां देवून येवं दी हर एकल्याचेर देवून येवं दी माथ्याचो खेस्तावन पांयांची आडी पर्यंत हर एक तराचे अभिषेकपण स्वीकार करूंक सोम्या कितें अडकळ आसा आमच्या जिवितान कितें अडकळ आसा ती सर्व समर्पण करता आनी ते अभिषेकपण ह्या घडये हर एकल्याचेर देवय म्हण मागता आमेन. Jesuच्या नावान सैतान तेंबलाता हालेलुया जेजूच्या नावान सैतान सैपडता जेजूच्या नावान रावच्या सांगोन आमकां आडाव सकता जेजू जेजूच्या नावान सैतानचे सवनास जेजूच्या रक्तान सैतान कांतेला हालेलुया जेजूच्या रक्तान सैतान सैपडता जेजूच्या रक्तान जावोता सांगोन आमकां आडाव सकता जेजूच्या रक्तान सैतानचे सवनास हालेलुया 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 हालेलुया. मगा आनी तुमी घेतल्यात सवेच्या ह्या उतरांचेर विश्वास दवरून आमच्या काळजांत आसले उतरेक आमची मागणी समी मुखार आमी हाडया. विशेष जावन आमी मागूंक जाय संवसारात शांती समाधान रास जावचे खातीर. आमचे बाबारे कितलेशे चडणे घडतात जाती गती मदें झूज राष्ट्रामध्ये झूज अशांती असमाधान सगळेंतल्यान रास केलां ह्या दिसांनी. ह्या संवसारांत अशांतीचें असमाधानाचें वारें पयस जावन शांतीचें मोगाचें एकवटाचें वारें वळोवन दी म्हणून आमी मागया. आमच्या कुटुंबा सोम्याच्या हाती आमी भेटोवया. आमच्या कुटुंबांत आशिल्ल्या आवय बापायक वडिलांक भाव भयणीक युवा जनांक भुरग्यांक समी आपल्या वेंगेंत घेवन आमच्या हर एकल्याची कुटुंबां मोगाची माये मोगाची शांतीची
मंदिरात जाऊ दे म्हणून आमी मागया. आमची सर्व योजना, आमच्या जिविताची सर्व पिडा शिडा, दूख बेजाराई, आमची सर्व कामां सोमयाच्या हाती आमी दवरया. सोमी आमचे जिवीत हर एकल्याचे आशिर्वादीत करून दी. आमकां मात्र न्ही, सगळो संवसार सोमी आपल्या प्रसन्नपणी आशिर्वाद दीत करून दी म्हणून आमी मागया. हांगासरच्या हर एकल्याकी, तशेंच आमच्या कुटुंबादारांक, आमच्या सेस समाऱ्यांक, आमच्या फिरगस घरांक, आमच्या वाड्या घरांक आनी सगळ्या समाजीकच सोमी आपल्या कृपेन आशिर्वादांनी वेंगून दी म्हणून आमी मागया. सोमी आशिर्वाद जोडच्याक आमकां समी तयाराई करया आनी गवया गीत येदा व्हडा सक्रामेंता. Idea Boda Sacramenta Stanama Toruya Purvilatya Rupa Botla Navyariti Antarya Salvon Vecha Eskutvisya Bhavartache Bardivya Zashe Papa Dashe Pota Ulasari Stuti Sa Podvi Mahima Sasna Sasna Ekastalya Asita Duka Duka Chaspiripa Samasami Navarta. Amen. प्रार्थूया. ये सोमया जेजू क्रिस्ता या विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ती आमी बगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्त्रांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जोची येताय आनी रास करताय ससच्या ससना. Amen.